प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आमी 19व्या सातोड्यान भितर सोदता आनी आमी सातोड्यान भितर सोदतना जेजू आयच्या ह्या शुभ वर्तमानान 3 घडणेच्यो ओपारी सांगता आनी आमकां शिसांक भोव करून आपल्या शिसांक आनी आमकां पाटलावदारांक तयार जावंक सदांकाल आमी बाबार्थान देवाचेर पातयेवंक आमकां उलो मारता। एक घडणी आसली, एक धाकटुलें भुरगें एका दिसाक एक गिफ्ट रॅपर, म्हारग गिफ्ट रॅपर घेवन एक बॉक्स तें पॅक करताली। ताच्या आवयन ताका पळयलें आनी ताका शिडकायलें आनी तापली आनी म्हणलें, कित्याक तूं तो पेपर पिड्यार कोत्ताय? आनी तें भुरगें उगीच रावलें। आनी दुसऱ्या दिसा ह्या आवयचो जल्माचो दीस आसलो। भुरग्यान तो प्रेझेंट व्हरून, गिफ्ट व्हरून आपल्या आवयक दिलो। आवय सगळी खोंती बरी जाली आनी आपलेच भितर चिंतूंक लागली, कित्याक म्हूण हांवें म्हज्या धुवेक तापयलें, तें म्हाकाच तयारी करतालें, काय बरो गिफ्ट ताणें म्हाका दिला। आवयन तो गिफ्ट उगडलो पूण तातूंत कांय नासलें। ती अदीक आनीक चाडवली, कित्याक आपल्याक रितो गिफ्ट दिलो म्हणून। तिणें आपल्या चेडवाक आपयलें आनी म्हणलें, बाय, अशें करिनात, तूं तर गिफ्ट दिवंक नकोय जाल्यार दुसरे फावटी दिनाका। रितें कांयच दिनासतना एम्प्टी बॉक्स दुसऱ्यांक दिनात। आनी त्या वेळार त्या चेडवान तिका म्हणलें, माय, ह्या बॉक्सान भितर उगड आनी पळय, हांवें जाय ते तुवें बेज दिल्ले आसात, हांवें जाय ते किसीस म्हजे लिपस्टिकी वरवीं तुज्या ह्या बॉक्सान लायलेले आसात। तिणें काडलें आनी तें भायर मारलें आनी तिका मोल नासलेल्या भाशेन केलें। भुरगें दुखवलें खरें, पूण बाबा भयणीनो, ताणें म्हणलें, हांवें तुका व्हडा मोलाची वस्त दिल्या, हांवें तुका म्हजो मोग दिला। गरज ना ह्या गिफ्टान जायत्यो वस्तू आसूंक, गरज ना हे गिफ्ट हांव दिता आसतना ह्या बॉक्सान हांवें भरून वस्तू दिवंक, पूण म्हजो मोग सगलो हांवें तुका उदारपणान तुवें सेवा केल्ल्या खातीर, तुवें म्हाका रुचलेल्या खातीर, तुवें म्हजो मोग केल्ल्या खातीर हांवें तुका परतून दिला। आनी हें आयकून ताची आवय तोटाकली आनी म्हणूंक लागली, शाणे, तूं म्हजें भुरगें, तुवें म्हाका आज एक देख शिकयली की हांवें तुजेर उदीक पातयेवंक जाय, हांवें तुजेर भावार्थ दवरूंक जाय, हांवें तुजेर विस्वास दवरूंक जाय। खरेंच तुवें म्हजो मोग केला म्हूण आज न्हूच तुज्या कुरण्यांनी पूण तुज्या उतरांनी तुवें म्हाका दाखोवन केलें। मुखार बाबा भयणीनो, आयचें दुसरें वाचप आमी हेब्रेवांक बरयलेली चिटी वेलें वाचप घेतलां आनी ह्या वाचपांत आमी कांय बरें आयकता। सुरवातेक भावार्थ म्हणजे कितें? भावार्थ म्हणजे आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमकां पडूंक जायना त्या वस्तीचो पुरावो, हो जावन आसा आमकां भावार्थ। आनी हो भावार्थ आमकां खंय मेळटा तें हे चिटीन आमकां बरोवन मेळटा। 2 मनशां आज उदाहरण आमकां हे दुसरे चिटीन मेवता, ती जावन आसा आब्राम आनी सारा। आब्रामाक देवान आपयलो बाबा भयणीनो, आनी ताका 3 वस्तू देवान मागल्यो। पयले सुवातेर, तूं तुजो देश सोड, हांव सांगता ते सगल्या सोयऱ्या दायऱ्यांक तूं सोड, आनी तिसरे सुवातेर, हांव भासायतलो त्या देशांत तूं वच। ह्यो 3 वस्तू करूंक आब्राम राजी जालो अशें आमकां दिसता। पूण भाव भयणीनो, ताणें देवाची खुशी पाळ्ळी पूण एक वस्त करूंक ना। आपूण भायर सरता आसतना सगलें ताणें सांडून दिलें, एक भायरावन एक वस्त। आपणा बरोबर ताणें आपल्या बाच्याक घेतलो, लॉट म्हणटा पळय ताका घेतलो आनी तो गेलो। आनी ताका देवान भासायलोलो देश दवरलेलो, काना हो देश ताका भासायलोलो। पूण देवान तो हो देश ताका पयसतान ताका दाखयलो, ताका ताणें फर्मायल्लो देशान भितर सरूंक दिवंक ना। ज्या दिसाक ताणें लॉटाक सोदोम आनी गोमोरा ह्या देशान आब्राहामान धाडलो, तेच दिसाक आब्राम काना ह्या गांवांत भितर सरूंक पावलो। बाबा भयणीनो, देवाची येवजण भावार्थान जेन्ना आब्राहामान पातयली, देवान सांगलेलें आपोवणें ताणें आपल्या पोरमोणे न्हय पूण देवा पोरमोणे ताणें केलें, तेन्ना देवाचेर तो पातयो नासलो, ह्या भावार्थाक ताका फोड मेळ्ळो। म्हणटकूच आमी आयकता, भावार्थ आमी रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडूंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो। हें सारा सोबें घडलें। तिची आब्रामाची बायल जाणटी जाल्ली, उत्तर पिरायेक ती पावलेली, वांस ती तिका म्हणटाली, भुरगें जावपाचें आनी तिका कसलोच उपाय नासलो।
तरी पूण देव हें तिका देणें फावो करता, तिचे सगळें भुरग्याचें देणें फावो करता आनी तिका भुरगो देव फावो करता. भुरगें जल्मता सारा कित्याक भावार्थान ती देवाचेर फात येता. भावार्थ जावन आसा भावा भयणीनो, आदल्या काळाच्या मनशांक देवान बरी मानवली कित्याक ती देवाचेर फात येताली. नाका लागून 3 वस्तू आयज आमी नियाळटा. पयले सुवातेर आमचो भावार्थ देव आमकां आपयता तो, दुसरे सुवातेर आमकां देव दिता तो थेवो आनी तिसरे सुवातेर आमचो जाबाब ह्या थेव्या सोबे. सारा आनी अब्राहमाक देवान जो भावार्थ दिलो तसलो अखंड भावार्थ आपणाचेर धरूंक जेजू आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां उलो मारता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां 3 तरेचे मनीस तो दिता. पयले सुवातेर जो सेवक ज्या लग्नाच्या वस्त्यान न्हवऱ्याक आपलो किरीत भाशेन येवकार दिवंक तो भावा भयणीनो आवडेता आनी ताची वाट पळोवन तो आसता. दुसरे सुवातेर जो सेवक आपलो दोनी भायर गेला आनी खंयच्याय वेळार आपल्याक भेटूंक येतलो ताका मोदयांनी राती सुद्दां तयार आसूंक तो जागृत रावता. आनी तिसरे सुवातेर सेवक जाच्या हातान आनी जाच्या ताब्यान सगलो मोडो दोनयान दिला, चोरांनी आनी हेरा मनशांनी नागोवचो न्हय म्हूण दीस रात मेहनत करून ह्या मोड्याचो तो बरे तरेन जबाबदारेन वावर करून चोरांक रातचो खंयच्याय वेळार चोर येयत आनी चोरून व्हरत तसलो जागृत सेवक आमकां जावंक आज जेजू आपयता. म्हणटकूच भावा भयणीनो, आमच्या हातान भावा भयणीनो आमी तयार रावूंक आनी ह्या संवसारान दिल्ली जुट्टी बरे तरेन सांबाळूंक तोच देव आमकां उलो मारता. आनी आमकां बाबा भयणीनो ही उतरां थंयसर मेळटात, कांय बरी उतरां. पयले सुवातेर तुजो तेवो आसा, थंय तुजें काळीज आसा. म्हणटकूच चोर पावना फुडें सानोस आनी दुसरे हेर वस्तू इबाड करिना जावं तुवें तयार रावंक आमकां तोच देव आपयता. आनी कांय बरी उतरां म्हणटा, तुजी आपले राज दिवचें म्हूण तुज्या बापाची खुशी. म्हणटकूच बाप आमकां आपलें राज दिवंक सदांच तयार आसता. ह्या राज्या खातीर आमी तयार आसा जाल्यार आमकां विचार. भावार्थ जंय आसा थंय बाबा भयणीनो सोरत्या देण्याचेर न्हय पूण सोरोना तसल्या वस्तूचेर आमचो भावार्थ आमी धरूंक गरज. सुर्गीचें राज आमकां दूर दिसाक तोच देव आमच्या ताब्यान करता. सोरोना तसल्यो वस्तू आमी सोदतात, तसल्यो वस्तूंक भावा भयणीनो चिकटून रावता. देखीक पयशांक, देखीक हेर आमकां 4 दिसांची मौजा मारता तसल्यो वस्तूंक, देखीक आमच्या बाटाबेसांक, देखीक आमचे गिरेस्कायेक. आज जेजू आमकां म्हणटा, तुमचे कडेन आसा तें विकून धर्म दान करात. पोरण्यो जावं पिजोनां तसल्यो पोतयो स्वर्गार सोरोन सोरोना तसलो तेवो तुमकां करून घेयात. म्हणटकूच असल्यो वस्तू आमी बाबा भयणीनो चतुरायेन आमचे सवें दवरच्यो न्हय, पूण सोरतात तसल्यो न्हय पूण सोरोनात तसले तेवे आमी सांबाळून धरूंक गरज. दुसरी वस्त आमकां जेजू आज तयार रावंक सांगता तें, तुमच्या पेंटाक बांदात आनी तुमच्या हातांनी पेटलेल्यो दिवल्यो घेयात. तयारीचो दुसरो आमकां वावर म्हणजे आमी पेंटाक बांदून सोमी केन्ना येतलो भावार्थान ताका तयार आसूंक गरज. म्हणटूच आपलो दोनी लग्नाच्या ह्या उत्सवाक केन्ना येतलो तो चाकोर नको, आमी नको. दोनी केन्ना येतलो तो आमकां जुट्टी दिल्या जेजून, आमकां ताची पाटलावदारां केल्यात, आमकां सुर्गीच्या राज्याचे ह्यो वस्तू ताणें दिल्यात बाबा भयणीनो. आमी त्यो बाबा भयणीनो कुसूंक दवरता काय, आमी त्यो पाड करून दवरता, आमी ताचो बरे तरेन परामोस करिना, आमी बरे तरेन तांचो उपयोग करिना काय. हो तेवो जो जेवण आमचे सभेन दवरला ह्या तेव्याचो आमी बरे तरेन उपयोग करता वो करिना, आमकां विचार. जागृत तुमी आसात जाल्यार तुमी म्हजे शीस म्हूण संवसाराक दाखोवड करतले. आनी अशेंच कितें आज जेजू हे वोपारीन सांगता, दुसऱ्या वो तिसऱ्या पारार येयत आनी ते तेका तशेंच मेळत जागृत मेळत जाल्यार ते चाकोर बागी हें मात जाणूं जायात.
खंयच्या वखदां चोर येतलो तो घरचो दोनी जाणो आसलो जाल्यार दुबावावीन तो जागृत रावतलो आसलो आनी आपलें घर फोडून नागूंक दिवचो नासलो. तुमी तशेंच जागृत रावात. बाबा भयणीनो, जिवितान आमकां जागृताय उदीक गरजेची. भावार्थ आमकां आसूंक गरज. भावार्थ आमकां उदीक आनी उदीक दिसत्या वो ना दिसत्या वस्तूंचेर जागृत रावंक उलो मारता. जायते फावटी घडयेक आमकां भावार्थ आसा पूण पोलको भावार्थ, हलको भावार्थ म्हणटा पळय तसलो. हांव करतां, कोर पारा करतां, कितें तें हांव नकळो. हांव जागृत ना वस्तूंचेर. देखीक आमचे सरभोंवती देवान आमकां आमच्या कुटुंबान जियेताना जागृत रावंक आपयल्या. हो तेवो आमच्या हातान देवान घातला. एक कुटुंब कसो, म्हजो कुटुंब कसो चलता ताचेर हांव जागृताय दवरतां काय. म्हजीं भुरगीं बाळां खंय वेतात, म्हजीं भुरगीं बाळां कितें करतात तांचे विशीं हांव खरोच म्हजें दान मन, म्हजें लक्ष दवरतां काय. म्हजो पोती खंय वेता, म्हजी पोतीन कितें करता, वावर आमी कसो करता, एकामेकाचो सोयेग आमी कसो घेता, आमचो दिसपटो ग्रास आमी चलयता आसतना खरेंच देवाच्या बरवशान भावार्थान आमी वाडटा जायत. भावार्थ आमकां गरजेचो अशें आमकां आज दुसरें वाचप सांगता. भावार्थान तर आमी जियेता जाल्यार जेजून दिल्ली आमकां ही जुट्टी आमी दर दिसाक बरे तरेन पाळटल्या. भाव भयणीनो, आमच्या ह्या समाजीक जिवितान आमी कशे तरेन भावा भयणीनो आमची ही जुट्टी पाळटा काय. आतां आमची पंचायत इलेक्शन येतात. आमची जुट्टी सारूंक आनी बरे तरेन पाळूंक आमी कशे तरेन तयार आसा काय. आमीच क्रिस्तांवां भाव भयणीनो पाड घालता आमचें. कित्याक आमी पक्ष प्रमाणे मतां घालता. आमी मनशाची तोंडां पळोवन मतां घालता. आमी बाबा भयणीनो जंय मतां घालता आमी कान बेरे करता जेन्ना आमकां कोणूय जागृत करता तेन्ना. आमचें मन सुदारना. आमचें मन बाबा भयणीनो जागृत रावना. कित्याक आमकां त्योच वस्तू, आमकां त्योच चाली जायो. आमकां लॉच दिवप, आमचें सगळें आमचें काम करून घेवप, पयशे घेवप, उदीक आनी उदीक फायदो आमकां मेळप, 4 दिसांची मौजां जावं आमकां बेबदिकाय सोरो मेळटलो, पयशे मेळटले, आमचे ड्रग्स आसात ते सदांकाल वाडटले. हें आमचें धोरण. आमी तसलेच मनशांक विचून काडटले जे आमच्या फायद्याक पडटले अशें आमी चिंता. बाबा भयणीनो, आमचे समाजीक फायद्याक पडटले असल्या मनशांक विचून काडूंक तुका आनी म्हाका आज तयार जावंक तो देव उलो मारता. कुटुंबीक जिवितान आमी जागृत रावन खरे दुनियाची आमी सेवा करता जाल्यार, खरेंच देवाक आमी सोत मानता जाल्यार, खरेंच देवाचेर आमी पातयेता जाल्यार कित्याक बाबा भयणीनो आमी हांकडेता. कित्याक बाबा भयणीनो कोणूय आमकां लॉस दिता तेन्ना आमी घेता. कित्याक बाबा भयणीनो आमी जागृत आसुनूय आमचे दोळे धांकता, आमच्या दोळ्यांक पानां धांकता. कित्याक बाबा आदी फुडेंच आमच्या मनान आमी तयारी करून दवरता, ना ह्या मनशाक आमी काडून दिवची ना. कित्याक आमकां नोसाय आसा, आमकां ताचे विशीं वायट चिंतप आसा, आमकां ताचे विशीं वायट वस्तू करपाच्यो आसात. कित्याक आमचें मन हे भाशेन आमी क्रिस्तांवां करता, दुसरो करिना. कित्याक दुसऱ्या धर्माची मनशां आपल्या पक्षाक दिवंक थंय सगळीं एकवटान आसात. ती आपूण तयार आसात, जाणात ह्या मनशाक आमी विचून काडूंक जाय, आमचो मनीस तो. आनी हाका लागून आयच्या दिसाक आमी तयार ना देखून दुसरो आमचो घर येवन फोडटा, सोदता, नागयता आनी बाबा भयणीनो आमकां सगल्यांक बाबा भयण रस्त्यार घालून वेता. ही गोत आमची आयच्या दिसाक. तिसरी वस्त बाबा भयणीनो, आमच्या ह्या फिरगोजीच्या जिवितान आमचें जिवीत कशें चलता तें आमकां विचार करी. खरेंच आमी तयार आसा फिरगोजीच्या जिवितान आमची तयारी दाखोवंक. देखीक आमकांच पळोवया कितलीं जाण मिसाक आयल्यान सुसेगाद घरांत न्हिदून 9:30 मिसाक येतलीं थोडीं. कित्याक न्हीद जावंक ना, राती गेल्लीं पाटयेक, राती घडयेक मोबायलाचेर बिजी आसलेलीं, राती घडयेक हांव दुसऱ्यो वस्तू करतालीं.
हारपीत जातालें, कित्याक दुसऱ्यांक सांगूंक हांव भोंवतालें, हाका खाला उडयात, ताका विचून काडात, ताचें वायट करात, ताचें बरें करी नाकात. घडीक हांव दुसरे वस्तू पळयतालें, जशे पोर्न फिल्म्स. घडीक हांव दुसरी लूज टॉक आमी म्हणटा, पोरदुवार वस्तू हांव करूंक भोंवतालीं. घडीक म्हजे तोंडांतल्यान दुसऱ्यांक वायट वस्तू हांव भासाभास करतालीं. म्हजें जिवीत बाबा भयणीनो एक तयारीचें जिवीत म्हूण तोच देव आमकां सांगता. आनी पेद्रून म्हणलें, सायबा आमकांच वो हेरांकूय सोमेस्तांक वोपार तूं सांगता, आमकांच गरजेचें, दुसऱ्यांक न्हय. आनी जेजू ताका म्हणटा, घरांत आसलेल्यांक वखदार गंवाचें माप मेजून दिवंक दोनयान आपल्या घोराब्याचें सोत्या दिल्लो कोण विस्वाशी आनी शाणू कारबारी जायसो तुमकां दिसता. आनी काय बरें म्हणटा, आपलो दोनी येता त्या वेळार आपलें काम करीत आसा, ताकाच मेळो तो चाकर सुभागी. बाबा भयणीनो, आमचें काम आमी करुया. आमकां दिल्ली जुट्टी आमी बरे तरेन जबाबदारेन पाडुया. एकवटान रावन आमकां दिल्ली जुट्टेक आमी जाप दिवया. आमी दोशी बाबा भयणीनो, आमचें सगळें कुल्लेचें मन आसा, क्रॅब मेंटली म्हणटा पळय ती. एकलो वयसता ताका खाला आमी देंवून हाडटा, दुसरो देंवता जाल्यार आमी हांसता, कुशाल जाता, तिसरो तर पाड जाता, आमी उदीक बाबा भयणीनो फोगोट्यो मारता. आमचें धोरण असलें. आमकां बाबा भयणीनो पयशे दिवनूच आमचें जिवीत सारपाचें अशें दिसता. पूण ह्या सुर्गीच्या राज्याचे तेवे तो तुका दिल्या देवान सांबाळूंक विस्वाशी चाकर तो तुका आनी म्हाका केला जाल्यार आमची जबाबदारी खंय पावल्या. खंय आसात बाबा भयणीनो आमी क्रिस्ती मोनाची भावार्थी. आब्रामान देवान बासायलोले आनी देवान सांगलेल्यो वस्तू भावार्थान केल्यो. भावार्थान देवाच्या उतराक ताणें पाळो दिलो. भावार्थान देवान जी येवजण ताका दाखयलेली ती साकार करूंक दीस आनी रात तो वावुरलो. भावार्थ म्हणग्या आमी आज एब्रामाचे हे चिठीन म्हणलां, रावता त्या बऱ्या देण्याची खात्री आनी आमच्यान पडूंक जायना त्या वस्तूंचो पुरावो. उडीक आज आमकां दिसची पडना बऱ्यो वस्तू, पूण पुरावो आसा की आमी आमी जावन आसात गोवाय बाबा भयणीनो. आमी जावन आसात ह्या भावार्थान जियेल्ले मनीस जे जाणात एका दिसाक देव आमचें सगळें बरेंपण करतलो. भावार्थान जियेल्ली मनशां आमी दुसऱ्या सगळें बरें करूंक आमी वावरुया. एका दिसाक बाबा भयणीनो एका गांवांत दुकोड पडलो, पावस ना जालो. म्हणटच एका पाद्रीगारान आपल्या शेडयांक सांगलें, चलात आमी मागणें करुया. म्हयनोभर बाबा भयणीनो तांणी मागणें केलें, दीस आनी रात सांतीस मुगोळ्ळो, मागणें केलें. पोरजेक सांगलें मागणें करात. पोरजाय दिसपोटी मिसाक येताली, मागणें करताली. आनी शेकी बाबा भयणीनो तांणी निमाणो दीस आयलो म्हयन्याचो आनी तांणी ओल्ड दबाज्यान मीस करूंक येवजिलें. मिसाक सगलो लोक एकठांय जालो आनी पावस पडूंक ना. आनी त्या वेळार पाद्रीगारान आपल्या शेरमावाच्या 2 उतरांनी म्हणलें, मोगाड बाबा भयणीनो, आज म्हाका दूख दिसता पडूंक. कित्याक आज आमी पावसाक लागून 1 म्हयनोभर तयारी केली. पावसाक लागून आज आमी कितें भाशेन देवाक दिनवासूंक हांगासर आयल्या. आमी जाणा आसल्या की देव आमचे मागणे आयकतलो, पूण आमकां भावार्थ आमचो भावार्थ हलको. आनी बाबा भयणीनो, लोकांक तो कातरून उडयता, फालां मारता म्हूण एका फिरगोसकारान वचून ताका विचारलें. मदींच उबे रावले शर्माच्या वेळार आनी म्हणलें, फादर तूं अशें कित्याक म्हणटाय? आमी सगल्यांनी मागणें केलें, आमी सगलीं भावार्थान हांगासर एकठांय जाल्यार, सगलीं देवाक दिनवासूंक हांगासर आयल्या. तेन्ना पाद्रीगारान म्हणलें, तुमचे मोदें कितलीं जाणां सोत्री घेवन आयल्यात? भावार्थ तर आसलेलो जाल्यार तुमी चिंतले आसलीं पावस पडटलो, सोत्री व्हरूंक जाय. असलो भावार्थ आमकां आसूंक गरज. बाबा भयणीनो, आमच्या जिवितांत अखंड भावार्थाची मनशां आमी जावया. आमच्या जिवितांत जागृत आमी जावया. आमच्या जिवितांत सदांच तयार आमी रावया, कित्याक सुर्गीच्या राज्याचे तेवे आमकां दिल्यात.
ह्याच भावार्थान आमचें जिवीत साधतना देव आमकां दर दिसाक उदीक आनी उदीक नमुणे आमी दुसऱ्यांक जावं, दर दिसाक आमच्या जिवितांत तयारी आमी करूं आनी जो तेवो आमकां दिला ताचो बरे तरेन सांबाळ करून दुसऱ्यांची उदरगत करूंक आमी वावरूंक आमकां आपयता. तर आमी सदांकाल हेच आपोवण्यांक तयार आसूं आमकां कृपा आनी बोड मागून घेवया.